बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो उपकाराक अनुपकार बऱ्याक वायट मोगाक गात असो आमकां भोवशा अनुभव जाला आसतलो आनी आजकाल हे चडच घडून आसा आनी जेजूकी असो अनुभव जाल्लो आनी ह्या दिशेन आयच्या वांजेलांत आयकता तर जेजू बेजाराय उसारता तुमच्या पैकी एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो विकृत करतलो पूण जेजू न्हू ते जाणा आसोनी आपणाचे मिसांव रावयले ना आपणाचे मिसांव मुखार सुन तो गेलो आनी निमाण्या ब्रेस्तरा येवकरिस्ताच्या सक्रामेंता मुखांत्र आपणाकच आपणाचे मांस आनी रगत आमचे आत्मीक खाण जावन पिवन जावन दिलें आनी आज आमी हांगासर सांगता जमल्या देवाक दिनवासच्याक ते वर्ते आत्मीक खाण आमचें पोशण जावन दिल्ल्याक आनी फाटल्या मुखल्या 40 वरांनी आमी ह्या युक्रिस्तांतल्या जेजूक हांगासर आराधन करतले हांव अर्घ दितले हांव आनी आमकां ताका समर्पितले हांव ताजे देखून जेजू भाशेन आमी आमकां दिल्ले मिसांव मुखार सून व्हरूंक त्याच जेजूतान विशेष रितीन सक्रामेंतान कृपा मागया सेवे मुखांत्र मोगा मुखांत्र बक्षाड्या मुखांत्र हे मिसांव मुखार सून व्हरूंक तसो सक्रामेंताचो जेजू आमकां जण एकल्याक बोळ आनी घटाय दिव ह्या दिशेन कृपा मागता आसतना सर आमच्या फातकांची दूख धरून त्याच देवतावन एकामेकांतावन बक्षाडे मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बगे वो सदांच सांगवा मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो Sumia kakutka Sumia kakutka
कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. हे मीस दिल्ल्या सर इरद्यां खातीर आमी मागया सांगत आसा आमच्या खासगी आनी जे कोण जल्म दीस संभ्रमतात तांचे खातीर आमी मिसा वेळार मागची. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा, जेजूच्या कश्ट मरणाचो संभ्रम फावो त्या मनान करून तुजे बक्षणे आमी जोडूंक फावो. त्या समच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव त्यो सगळे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. द्वीपानो मुझे आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसबांतावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड दारीचे तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताच्या सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पासलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, इस्रायला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टेंच आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पोर उलयलो. जाकोबाक ताचे शीम परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पसत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसबांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवस आतां म्हजें बोळ. ताणें म्हणलें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी चडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सोम्या. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फटवून पडूंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सिपेदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्या कान दी, म्हजें तारण कर. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सोम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें खडप, म्हज्या भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटोवचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडप आनी म्हजें कोटें न्हयवे. देवा, म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सोम्या. तूं धन्या म्हजो एकलोच बरवोसो. म्हजे तरणे प्रायर्तावन तुजेर म्हजो विश्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावला. म्हजे आवयचे कुशींतावन तूंच म्हजो सलयनार. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सोम्या. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण. म्हणजे तुजे चडवणेचीं कृत्यां दिसभर गाजयत आसतलें. देवा, म्हज्या भुरगे प्रायर्तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून परत्यान तुजी आसर्या वर्णीत आसा. म्हजें तोंड तुजी चडवण परगडतलें सोम्या. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता,
नमान तुका आमच्या राया तूं काळजालोय बापाक बोळे शेळये परी तुका वेलो खुर्सार जोडच्याक वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सोमी तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआव परमने जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका येसुया इतले सांगून जातस जेजू आपणा भितरूच कळवळोन म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलो एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो कोणा विशांत जेजून अशें म्हळें म्हणून कळनासतना शिस एकामेका पळोवंक लागले ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोग आसो ताचे बगले कस तेंकून बसलोलो कोणा विशांत तो अशें उलयलो म्हणून विचार म्हणून सिमांव पेद्रून ताका हात भाशेन म्हणे देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशेन बागावन सोम्या तूं कोण म्हूण विचारलें जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो तवळ जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर ताणें कित्या पासून तूं अशें म्हळें म्हणून जेवणाक बसलेल्या कोणाक समजलें ना दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जायचें म्हूण थोड्यांनी चिंतलें पूण उंड्याचो कुडको घेतस तो तुर्तान भायर सरन गेलो तवळ रात जाल्ली जुदास भायर सरन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवेन देवाकी महिमा लाभली देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो बेगीनच परगट करतलो मोगाच्या भुरग्यानो आनी थोडोसो वेळ हांव तुमचे सांगता आसा उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना सिमांव पेद्रून ताचे लागीं विचारलें सोम्या तूं खंय वेताय जेजून जाप दिली हांव वेता थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना तरी उपरांत तूं येतलोय पेद्रून ताका विचारलें कित्याक सोम्या आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना तुजे पासून तूं जीव दिवंक हांव तयार आसा जेजून ताका जाप दिली म्हजे पासून तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू सतस हांव तुका सांगता कोंब्यान सात घालचे आदी 3 फावटी तूं म्हाका नकारतलोय देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त मोगाळ भावनो आनी भयणीनो 40 वरां ह्या 40 दिसांच्या करेजमाच्या नांवार 40 वरां लागशिल्ल्यान जेजू संगी करसून तसो मोग करूंक आनी जें कितें तो आमकां शिकयता प्रत्येक जावन ह्या आमच्या प्रस्तुत काळार आमचे लागीं तो कितें
सांगूंक कशें येता तें समजून त्या प्रमाणे जिवंक आमी करचे प्रयत्नचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागतना हो मोठो नियाळ आमकां करूंक आमकां आपोवणें. पयल्यान ह्या पवित्र वांजलांचे आमी आयकलें 2 विशिश्ट व्यक्तित्वां आमकां पळोवंक मेळ्ळीं. त्या व्यक्तित्वा विशयान नियाळ करच्या पयलें निमाणें जेवण तें जेवुल्लें तसलें घडीत आमच्या मोतयेच्या पडद्यार आमी हाडूंक फावो आनी आमकां सदांभोवतू निमाणें जेवण जेवुल्लें रीत पळयतना ते कदेलार बसून अशें बसुल्लें तसलें मायकलांजेलोन सोडयल्लें तसलें पिक्चर आमच्या मोतीक येता. पूण तांणी जाय की जुदेव बसची रीत न्हय ती, तें आतां आमी बसची रीत. ते कशें बसतले हांगा एक आमकां हिंट आमकां पळोवंक मेळटा. तेंकून बसुल्लो जेजूक चड मोग आसोशीस ताचे बगलेकस तेंकून बसुल्लो, चेरार बसुल्लो न्हय. म्हणजे तांणी बसची रीत धरणीर पांय आमी आट्टे बोडून बसुल्ल्या बरी तशें बसचें न्हय, पांय पाटी दवरून दाव्या हाताचेर बॉल घाल्ले म्हणल्या बरी जेवचें. कित्याक उजवो हात फ्री आसूंक जेवंक. देखून सदां वता मित्र बटीन घरा बसतना तशें आमी बसता. अशें आट्टे मोडून न्हय, पांय पाटी दवरून. सिमांव फारिजेवाच्या घरा जेजू जेवणाक गेल्ल्या तेन्ना जेजूचे पांय एका स्त्रियेन पातकी स्त्रियेन येवन धुले, फाटल्यान ती रावुल्ली म्हणून उल्लेख आसा. दुकान ताच्या पांयांचेर गळोवन तिणें ते धुले आनी पुसले, पाटीन ते पांय जेजून दवरले त्या रितीर. दुसऱ्यान त्या मेजार बसुल्ले, मेज इतलें उबार नातलें, मेज बहुशा 1 या 1.5 फीट उबार मात्र, ताच्या की चड उबार नातली ती मेजां. आनी तें जेवण दिवचो मनीस येजमानी, घरचो येजमानी. आतां आमी आमचो प्रधान येजक रावचे बरी मेजाच्या थंय मोदें रावचो जागो न्हय, मेजाच्या ह्या बगलेक त्या वरवीं सक्कड कोण सांगाता जेवंक बसल्यार सक्कडांची तोंडान ताका दिसाचें. थंय बसलो जाल्यार ताच्या बराबर आसच्यांचे तोंडान ताका दिसनात. देखून ह्या कुशीक बसून सगळें मेज ताका उक्तें आसा, एक यू शेपार आशिल्ले बरी, देखून सक्कड आसात. आनी तो सक्कडांनी दाव्या कुशीक वणकोण बसचे बरी. आतां जुवांवची तकली जेजूच्या हृदयार बागोवन आशिल्ली म्हळ्यार जुवांव खंय बसला, जेजूच्या उजव्याक बसला आनी तो बागाला आनी ताची तकली जेजूच्या हृदयार आसा. जेजूच्या उजव्याक तो बसला. दाव्याक कोण बसला, जेजू उंडो बुडोवन वायनान बुडोवन लक्षल्याक दिता. तर जुदास खंय आसा, उठोवन वचूना, जेजूच्या दाव्याकच आसा. आनी दाव्याक भोव प्रमुख व्यक्तीक दिवचो जागो. कित्याक ताचे लागीं कालें लक्षान उलोवंक आसा जाल्यार ह्या मनशान येजमान्यान तकली बागोवन ताच्या लागीं वची येत. ताका अशें बसोवंक कश्ट. देखून भोव लक्षल्या मनशाक रिजर्व करून दवरलो जागो त्या येजमान्याच्या दाव्या कुशीचो. देखून हें आमकां बॅकग्रावंड भोव गरजेचें. आतां आमी ही 2 व्यक्तित्वां पळया, जुदासाचें आनी पेद्रूचें व्यक्तित्वां जर आमी पळोवचें तर जाल्यार भोवशा जुदास बरो नाटकीस्त, एक्सपर्ट म्हूण संगीत, या हिपोक्रीट म्हणजे सगळें लिपोवन दवरूंक तो सकलो. जें कितें ताच्या मोतीन गुण आसा, कितें जावन आसा, कांयच कितेंच करूं दिनासतना तो सांबाळूंक सकलो म्हूण येत. इतलें पुरो इतलें व्हड गडीत तो मांडून आसा आनी कोणाकच कितेंच कळीत ना जेजूक एकल्याक सोडल्यार. जर इल्लेशें म्हणून तांकां कळयल्लें तो त्या दीस त्या राती जिवस फाटी वेतो ना, ताका पापान लागाड काडटा. बरो नाटकीस्त, बरो एक्टर. आनी एक ताच्या विशयान आमी पळोवचें तर जाल्यार बरो शाणो मनीस, बुदवंत मनीस. तो बुदवंत मनीस कित्याक पयशां विशयांत चड आनी चड ते मांडून हाडचे तर जाल्यार ते वापारचे तर जाल्यार थोडीपणी तकली आसाची, ना जाल्यार बेश्टें जरी तकली नातल्यार ते पयशे वापरूंक कळना. देखून सगळे दूड बाबतकाची जबाबदारी ताका दिल्ली म्हणटना ताका एक नॅचरल जावन ह्या पयशा विशयान काम करचें ते वापारचें तसलें एक शाती ताका आसली. बरो गूण तो.
तो कांय पाड गूण न्हय, भोव बरो गूण. आतां जायते दुसरे आर्ग्युमेंट आसात जुदासाक जस्टिफाय करचें आसलें, म्हणजे जुदासाक कळीत नातलें, जुदासाच्या मोतीन आसलें जेजू थंय इतली शाती आसा, इतली अजापादो करूंक शकता. तो साद्या मनशा बरी न्हय, पूण जेजू आपणाची ही पदवी ही शाती आपणा खातीर वापरिना. ही शाती वापरन रोमागारांक चलवेत मात न्हय, फामाद मनीस जावेत, राय जावयेत आनी वो अशें बगना, अशें पुरो आयकना. देखून आका निजायकी एका रितीन पुश केलो जाल्यार तांच्या हाती संपणोवच्या बरी घालत जाल्यार वो सकडांक शेवटीतालो आनी राय जातलो म्हणलें तसलें चिंता जुदासाच्या मोतीन आसलें. देखून जुदास अशें करता म्हणलें तसलो एक वाद आसा. पूण पवित्र पुस्तकाच्या नदरेन जर आमी चिंतचें तर जाल्यार जुदास एका रितीन देव जावंक आशिल्लो. जेन्ना जेजूचें रुपांतर जालें आनी ताच्या उपरांत थंय दोंगरांत सकयल देंवून येताना जेजू तांकां सांगता, म्हाका जेरुसलेमांत प्रधान याजकांनी आनी धर्माच्या प्रमुखांनी म्हाका नेगारूंक फावो, विकृत करूंक फावो आनी कुर्सार मारूंक फावो आनी तिसऱ्या दिसा उठतलो. आनी पेद्रू म्हणटात तें तुका तशें करचें नाका. पेद्रू जेजूक सांगूंक अशें येता, तुज्या विशयांत तुजें मॅनेजमेंट हांव पळयतां. आनी तितल्या तेन्ना जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर आयिल्लीं उतरां म्हजे तावन पयसर सयतना थोड्याच घडये आदीं पेद्रूक सांगलें जेजून, पेद्रू जें कितें तुवें आतां सांगलां हांव कोण म्हणून तुमी सांगतात म्हणून विचारल्या सवालाक जेजू पेद्रून सांगलें देवाचो पूत म्हणून पेद्रून सांगलें. हे मनशान तुका कळीत केला न्ही, देवान कळीत केला म्हणून पेद्रूक सांगलें. थोड्याच घडयांनी पयसर सयताना कित्याक पेद्रू देवाच्या स्थानार रावंक आशिल्लो. देवाची खुशी न्ही, तुका हांव कशें करचें म्हूण दाखयता. सेम तेन्ना हांव जुदासाकी आयलें म्हूण सांगयत, जेजू तुका कांय मॅनेज करूंक कळीत ना, हांव तुका शिकयतां कितें करचें म्हणून. देखून पयलें लिसा हांव भोंवडांनी पयलीं न्हू जायते फावटी जें कितें आमच्या जिवितांत जाता तें आमकां कळीत ना, जावचें ना. ताचो अर्थ, ताचो गुंडायचो अर्थ खंयच्या रितीन देवाचें इंटरवेन्शन आसा तें आमकां समजोवचें ना. आनी ह्या वखदां देवाचेर दुबाव मात न्हय, देवाचो स्थान फारचेंच आसलें एक पिशेपण, एक ओडणी, एक तेन्ना हांव सदांच जावन सकडांक येता. आनी जुदासाकी आयली ती आनी तो तांतू सलवलो. भाऊ न्ही भयणीनो, ल्हानांतली ल्हान संगत मोग अद्भुत रितीन करूंक शकता. पूण थंयच सैतान बऱ्यांतली बरी संगत वायट करूंक शकता. ल्हानांतली ल्हान संगत देव अद्भुत जावन भोव सोबित जावन विस्मीत रितीन करूंक शकता जाल्यार सैतान तीच बऱ्यांतली बरी संगत खोट्यांतली खोटी संगत करूंक शकता. उंडो बुडोवन मोगाचो संकेत जावन जेजू जुदासाक दिता आनी जो हांव उल्लेख करता ताचे भितर सैतान प्रवेश जालो. मोगांतली उत्तीम करणी एका दादल्या आनी स्त्रिये मदली लैंगीक करणी आमी ती खोटी म्हणून घेवची न्ही, त्या वरवीं आमी हरी एकली जल्म मारली म्हणून आमी उडास धरूंक फावो. पूण तीच मोगाची करणी कामुकपण जावन बदलूंक साध्य आसा. खोट्यांतली खोटी संगत आनी एकल्याक एक वस्त जावन पळोवचें तसले संदर्भ आसात. कोणाचो प्रवेश? सैतानाचो प्रवेश जावंक पुरो. आमचेच वयर आमी करची दंडवण, डिसिप्लीन, मॉर्टिफिकेशन हे देवा पासून करचें आसलें. सडाव थोडे फावटी सैतानाचो प्रवेश जालो तर जाल्यार म्हजें अहम वाडोवच्या खातीर वापरचें असले संदर्भी आसात. म्हणजे हांवें प्राजीत करचें न्ही देवाक मेसूंक, हांवें प्राजीत करचें या कितेंय दंडवण करची, हांव कितलो बळवंत, हांव कितलो शातिवंत, म्हज्यान कितें करूंक जाता म्हणून हेरांक दाखोवन हेरांची प्रशंसा घेवच्या खातीर एक्ट सेम, पूण उद्देश इंटेन्शन दुसरें जावचें साध्यता आसा. भाग्यवंतपण या देवाक लागीं येवचें तसले संदर्भ जावंक पुरो मागणे या आनी कितें संदर्भ, तोच संदर्भ आपणाचें व्हडपण प्रदर्शीत करचें तसलें वायट सकत ह्या सैतान हाडूंक शकता. तशेंच भाऊ आनी भयणीनो जावंक पुरो मोग या एका रितीचें अफेक्शन म्हणटा आमी एकामेकांक थोडे फावटी
लागशिलो बांद मोगासो बांद तस्सो बांद थोडे पोटी स्पाइनलेस म्हळ्यार एक त्या व्यक्तीन सूख करतना ताका ती दुवंक जायना तसल्या एका बांदांत एका फोंडांत पडचे तसले संदर्भी आसात. हे वायट सत्य वरी म्हणजे तुका मोग आसा म्हणल्यार अर्थ न्हय ताणें कितें केल्यारय चलता. हांव ताका करेक्शन दिवंकूच शकना हांवें दिलें तर जाता तो कितें चिंतीत म्हणजे एकच संगत खंयच्या रितीन दोन वांट्यांनी प्रदर्शीत जावंक शकता. जुदासा थंय घडलें. जुदासाक जेजून विविध रितींनी अपील केलें म्हूण येत ताका विविध रितींनी समजोवंक प्रयत्न केला. प्रत्येक जावन मोगान ताका जिखोवंक प्रयत्न केले. दुडवाचिरी म्हळ्यार एक अधिकार ताका दिलो. निमाणे जेवणार लागींच बसयलो. मोगाचो संकेत जावन उंडो बुडोवन वायनान बुडोवन ताका दिलो. हे तिनी अपील ताच्या जायते चड खंडीत जावन आसले. जुदासाच्या काळजाक गेले ना आनी निमाणे जुदासाक जेजून डायरेक्ट जावन सांगलें म्हूण येत तूं कितें करूंक चिंताय तें म्हाका कळीत आसा. देखून ज्या कोणाक हांव बुडोवन दिता उंडा कुडको तो म्हाका विक्रीत करतलो म्हणल्यार उतर तो सांगल्यार जुदासा थंय ती बदलावण येना. देखून भावण आनी भयणीनो हेड स्ट्रॉंग म्हूण येत हट्टी म्हूण येत हांवें चिंतलें तें सारकें तें करंत सुद्द म्हूण आसच्या ह्या आमच्या व्यक्तित्वाची एक कूस जुदास दाखयता. आनी एका कुशीक आमी पळोवचें तर जाल्यार पेद्रू बरो मनीस खंडीत जावन काळजान भोव बरो मनीस भोवशा बुदवंत गायन तितलो न्हय म्हूण येत भोगनांनी उसांबळ मनीस म्हूण सांगेत पूण काळजाच्या गुंडायेक बरो मनीस. पयलें उलयता मागीर चिंता आनी हें ताच्या बऱ्यापणाक लागून भोवशा जेजून सरकाराची सावी ताका दिल्ली बुदवंत गायक लागून न्हय. तो भोवशा चड बुदवंत मनीस न्हय म्हूण सांगेत. इवन ताचें पत्रांत जाल्यार तितले व्हड बुदवंत गाय न्हय. साद्यो संगती आमकां उल्लेख करच्यो तसल्यो आसच्यो तातूंत. आमकां आसचे बरीत भिवकूरपण ताकाय आसलें. एका कुशीक जायतो मोग आसलो जेजू थंय आनी एका कुशीक जायतें भिवकूरपणी आसलें. आनी आयच्या वांजलांत दुसऱ्या भागांत आमकां पळोवंक मेळटा सगळ्यांनी सांगल्यार हांव सांडचो ना तुका पूण थोड्या सगळी आनी 3 फावटी जेजूक नेगारता. पूण नेगारलो तस्सो पेद्रू निमाणे मार्तीर जावंक शकता. जेजू खातीर आपणाचो जीव दिवंक शकता. ताका कुरसायले बरी कुरसाय नाकात म्हाका ओंतो दर करा तकले पोंदा करा पांय वयर करा हांव फावो न्हय तितलो म्हणसर तो बदलूंक शकता. भिवकुरो म्हजे आनी तुजे बरीच भिवकुरो हांव चिंतिना त्या दीस न्हय मात्र पेद्रू भिवकुरो जालो हेर सगळे भिवकुरो जाले पूण पेद्रू थंय तें बरेंपण आसलें. वळखून घेवचें तसलें आपणाची अस्कत काय वळखून घेवचें तसलें बरेंपण ताचें थंय आसलें. आनी तो रडलो जेन्ना जेजूची दिश्ट ताचेर खंसता रडलो वळखलो. डायरेक्ट जावन जेजून थंय सांगूं ना ताका जुदासा सांगले बरें हांगा ताका सांगूं ना खाली एक दिश्ट पावली बदललो रडलो. ताच्या जिवितांत जेजूक ताणें प्रवेश दिलो. भाऊन आनी भयणीनो चॉयस आमचें देव जावन आसा मोग आनी त्या मोगाचो रूपकार जावन जेजू आसा ताका आमचेर जैत व्हरूंक कॉन्कर करूंक सोडचें या सोडिनातले हक्क तो दिता हरी एकल्याक दिता. जुदासान सोडलें ना. मोग सलवलो म्हूण येत जेजू जुदासाच्या त्या हट्टा मुखार मोग जावन आसलो जेजू तो सलवलो म्हूण येत. पेद्रू थंय जैत येवन जालो. 40 वरांच्या अराधान आमी आसता आज आतां आमी सुरू करता वाचता थोड्या घडयांनी. आमकां आमचो मोग सोम्यतें व्यक्त करूंक एक अवकाश न्ही कोण पळयतात आनी कितें हो लागशिलो मोलादीक वेळ सोम्या हो तुजे खातीर. आनी जें कितें तूं त्या दीस जुवावण जेजूच्या हृदयाचेर आपणाची तकली बगावण आयकल्लें बरी आनी जें कितें पेद्रूच्या जुदासाच्या काळजांत कितें आसा तें जेजून समजल्लें बरी. आज म्हाका आनी तुका एक अवकाश जेजूच्या काळजाचेर आमचें कान दवरूंक आनी जेजू आमच्या काळजाचेर आपणाचें कान दवरतलो आनी जें कितें आमचे मदें आनी ताचे मदें आसा ती एक बसाबस तो एक संवाद करूंक 40 वरांचो व्हडलो अवकाश आमकां सगळीं 40 वरां आमच्यान करूंक जावचें ना पूण थोडो वेळ पूण ताच्या पांया मुळांत येवन ताचे लागीं आमचो मोग व्यक्त करूं. कित्याक ल्हानांतली ल्हान संगत 2 पयशे गेल्ल्या कास्याचे पयशे गेल्ल्या त्या विधव स्त्रियेचें दान व्हरतें म्हणून नांवाडलो जेजू
आमचें दान कितलो वेळ आमी करची जाल्यार हांव ताचे वयर तो मेस्सो ना. कितल्या मोगान आमी तसो ताचे सरशी आमी येतले हांव. आनी थोडे हरकत जाल्यार कश्ट जाल्यार ताचो मोग करूंक आमी कितले प्रयत्न करतले हांव. ताचेर आमच्या मोगाचें मोल वंदून आसतलें. तर परत येवकरिस्तान येवचो सुमी आमी सुमेस्तांक आपणू ताच्या मोगांत आमकां रुपांतर करूं हे भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावं. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें अर्गां बलिदान सर पदवेदात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. दयाळ बापा, तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकुळतीची दीस घाल. कस आसून आमचे खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन गुटा रुपान आमी आतां एकवटता. हो एकवट दिसान दीस वाडून आमच्या पुनर्जन्मपणाच्या दिसा संपूर्ण जाव म्हणून मागता. त्याच्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जन्मपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घडितां सोडोवनेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकाणटा सरगार. तांच्या वाकणेक आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबार सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगीर तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगीर तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस्त मनशा पसत तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta sagat pergatuya. Soumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन भोग आम्ही प्रगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमो सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मोरये देवाचे माये संगती, भाग्यवन जुजे ती सोपोती, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. भुरग्या सारक्या पातिने सर्गींच्या बापा ते भक्तीपणी आता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचेय सवय आसूं. एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले, आमची काकूळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले, आमची काकूळ कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जडती आनी क्यास थाडिना जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी
संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाका पयली आमी सर्व सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. भक्तीपोळी तुका जेजू अर्सुनर्गा दिता. सोमी देव मोसो सोडवणारा मोसो आयलाय मोजे घरी सांसयलो. पातकी हांव तरी इसालाय मोसो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांत आसच्या स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपोळी तुका जेजू अर्सुनर्गा दिता. प्रार्थया. कनवळ्या बापा, आमच्या आत्मीक उदार पोशणाक तूं आमकां जेजूचें मांस आनी रगत दिताय. हें सोडूनचें देणें घेवन आमी आतां दोशी जाल्या. ताचे वरवीं सरकार तुज्या सस्नीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता हांव आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवंत हप्त्यांत बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगडो मंगळूर मांडून हाडटा 40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन. हें आराधन भाग्यवंत हप्त्यांतल्या मंगळारा सकाळीं 6 वरार मिसाचोवें आराम जावन
बुधवारा संजेर 9 वरार मिसा सोवे समता स्तुती होगळापो शिकवणो विनोने मागणे आराधन पेकोवणे मागणे सोवे कीर्तनाने स्तुती लेक्सियो दिविना देवाच्या उतराचे ध्यान भजनाने सोम्याचे भजन संगीत वजंत्राने स्तुती तेजे मागणे आणि नाईट विजन असे विविध प्रकारांची मागण्या रीत वापरणं हे 40 वरांचे आराधन आम्ही सलयतेल्या मंगळारा दिस राती जागरणेची रात मनदिक बाब अब्राहम डिसोजा SVD मुल्की मनदिक बाब अल्बन डिसोजा सा लोरेसाचे बसिलिका अत्तूरू मनदिक बाब रिचर्ड क्वाड्रस कपुचिन विजय आणि मनदिक बाब सिरिल लोबो अनुग्रह उडपी हे सोलोन वर्तेले या आराधना वेळार कुमसारसो सक्रामेन जोडूंकी अवकाश आसा या वर्सा आमचो देश जेराल एलिसावाक तयाराई जात आसतना आमच्या देशाक संविधानाची मोला उखलून दवरचो एक जात्यातीत सरकार रचून येऊन दी म्हणून आम्ही मागतेल्या तुम्ही येया तुमच्या कुटुंबाची तेसावां घेऊन येया आणि या 40 वरांच्या आराधना सोवे 40 दिसाचो करेस्मो बर्तेक हाडया देव बरें करूं.